जेसू आमच्या आत्म्यांक ताण लागल्या, आमच्या काळजांत भूक लागल्या. खरें पसोण तुजे सरशी मेळटा, तुजे सवें मेळटा तें पसोण आमची तान भूक निवयता. हो आमचो विश्वास. हें जेवण आमचे पासत दिवंक ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं हाजीर जालें. आनी हे सांजे नव्यान तुवें आमकां तुज्या पांयांशी तुज्या सरशी हाडल्यान देखून तुका आमी आर्गां दिनवास दिता. खरेपणी तूं ह्या पवित्र उंड्यान हाजीर आसाय म्हूण सोत मानता जेसू. सगल्या काळजांत हांव सोत मानून तुका परनिपाट नमस्कार करूंक हांव म्हजें मन आनी म्हजें काळीज तुका उबारता. I come to you, Lord, with my mind, with my heart, with all that I am, to worship you and adore you as you nourish me by your body and blood. सगल्या मनान, सगल्या काळजान सगल्या विश्वासान आमची मान भागावन ह्या वेळार आमी तुका नमस्कार करता. We bow our head in adoration.
नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. Jesus, be my nourishment. जेजू तूं म्हजें पसण जा. पसणाची गरज ज्या कोणाक भूक लागल्या, ज्या कोणाक तान लागल्या, जेजूक आमी नमस्कार करूंक हाजीर जाल्या तेन्ना सगळे तरेची भूक, सगळे तरेची तान जेजूच्या पांयाशी आयज आमी हाडुया. जायतीं जाणां आमचे मदलीं वेगवेगळ्या कारणाक लागून आयज भुकेल्लीं आनी तानिल्लीं आसात. सगळीं जीं कोण तानिल्ल्यान भुकेल्ल्यान कसल्याय कारणाक जावं तांकां सगल्यांक जेजूच्या पांयाशी हाडुया. जोण एकलो आमी आमची तान भूक कसलेय तरेची जेजूच्या पांयाशी मांडटा आसतना आनी कोणाकूय तुंगडे वळखताय जी वेगवेगळे तरेचे तानेक आनी भुकेक सांपडलेलीं आसात तांकां सगल्यांक ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी ओगीच रावून दवर. नदर आमची ह्या वेळार जेजूचेर दवरून सगळीं चिंतनां आमी आमच्या मनान ह्या वेळार हाडल्यांत तीं ताच्या पांयाशी हाडून सगळे तरेची भूक आनी तान जेजूच्या पांयाशी दवरून ताका आमी नमन करुया. जेजू 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 शांतीची तुजोर आमचे भितर शांतीची तुजोर आमचे भितर सदांच ती वावती दवर सदांच ती वावती दवर. जेजू 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 काळजाची शांती आमची शक्ती काळजाची शांती आमची शक्ती विसराती आमकां तुमी विसराती आमकां तुमी.
जेजुसाची मोडा मोडा उबोय जेजुसाची मोडा मोडा उबोय जेजू 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 शांतीच्या रोसत्यान आमकां चलोय शांतीच्या रोसत्यान आमकां चलोय सासनाचे शांती शांतीक पावोय सासनाची शांती शांतीक पावोय जेजू 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 वेगवेगळीची तरेची तान आनी भूक आमकां घुडे लागले जेजूक उलो मारुया आमचें मन आमचें काळीज ताका उक्तें करुया आमची तान भूक ताका सांगुया ह्या तानीच्या ह्या बुकेच्या वेळार जरी तर आमकां कसलेय अणभव मेळ्ळ्यात जाल्यार त्या बऱ्या अणभवा पासत ताका दिनवासुया ही तान बूक आपल्या मासा रोगतान जेजू निवयता ती आमी बागोवंक चुकल्या जाल्यार ताचे लागीं बोगसणेय मागुया आमचें काळीज मन जेजूक ह्या वेळार उक्तें करुया जेजू आमचें पोसो दर दिसाक दर घडीक दर वेळार जेजू तूं आमचें पोसोन जालें हांव घडये पोसोन म्हजी भूक मारूंक म्हजी तान बागूंक म्हज्या जिवितान बरेपण हाडूंक तुका सोदता उत्सुदिना जाय आतांच्या काळार म्हजें पोसोन दुसरी वस्तू जाय मोबायल म्हाका सगळेंच जाणवाय दिता त्याच बरोबर म्हजी गरज कशी तो जाला म्हजी इश्टां म्हजी सांगाती म्हजो संवसार जाला हांव वेता थंय म्हज्यो क्लासी हांव करता म्हाका ह्या दिसांनी ऑनलायन क्लासीस आसता उडीक म्हाका त्यो दिसभर बांदून दवरतात पूण तेंय म्हजें पोसोन कशें जालें म्हाका क्लासी आसात
जावं ती कंप्युटर क्लासीस, जावं डान्स क्लासीस. म्हजें ध्यान, म्हजें लक्ष सगळें हांवें तांचेर दवरलेलें आसा, कित्याक म्हाका बरो कंप्युटर एक्सपर्ट जावंचो, बरो डान्स परफॉर्मर जावंचो. हें म्हजें पसंद जालें. म्हज्या जिवितांत सत्याची म्हाका गोडी लागली. सत्य म्हाका जाय. आय वॉन्ट पावर. आनी हाका लागून दुसऱ्याचो मान सोनिमान घेवन हांव हांगा थंय भोंवतां. हांव व्हड एकलो आमदार जावंक चिंता, फुडारी जावंक चिंता, व्हड हांव दुसरे बोर्चेक कितें ना कितें तरी तांचे फुडाकार करूंक हांव सोदतां. तें एक म्हजें पसंद जालां. These are worldly things that I am after. पूण जेसू म्हणटा हांव तुजें पसंद. दिसती पडो नासलेलो देव आमकां 2 दिसाक मिसाचे भेटीन कोमिन्याच्या साक्रमेंतान जेसू आमी तुका आमच्या कारजान घेता. It's a question of experiencing Christ in our life. It's the question of knowing that Christ enters every day in my heart through the communion. It's a question of knowing that Jesus is present within me. Can I thirst and long, or am I just ignoring? Have I become lukewarm? म्हज्या सांगाताक तूं सदांच आसाय. उतरांतल्यान तूं उलयताय. हें म्हजें पसंद. तुजें उतर म्हाका पसंद जावंक जाय. But I sometimes ignore your word. Many times you come through the Holy Communion in my heart. I receive you as if I have received something to eat. I munch it. Sometimes I'm not even aware what I'm receiving. It's your body. तिसरे सुवातेर म्हजें पसंद तूं जेन्ना तुजे मुखार हांव बसतां आनी तूं म्हाका पळयताय, हांव तुका पळयतां. उत्मीक वाटेन आमची वाड जाता. जेसू, संवसारी वस्तूचेर हांव कितलें ध्यान मोन दवरतां, कितलें लक्ष म्हजें आसता, कितले वस्तूंक हांव वेंग मारतां, कितले वस्तू माणसुकेन हांव करतां, कितले वस्तू बारीकसाणेन हांव सांबाळटां. पूण म्हजो आनी तुजो संबंद सांबाळूंक हांव घडये निराशी जाला. हांव घडये हे संबंद वाडोवंक विसरतां. तूं म्हजें पसंद. You are my food. You are the one who gives me strength. You are the one who nourishes me. तूं म्हाका पोसताय, म्हाका राखताय, म्हाका सांबाळताय. घडयेक म्हज्या मनांत दुसरी वेगळोच चिंतना येता. खंय आसा काय म्हजो सोनी? कित्याक तो उलयना? तूं म्हज्या सांगाताक आसाय, म्हजे भितर आसाय. म्हज्या कारजान तूं 2 दिसाक मिसाचे भेटेन येताय. उदीक म्हज्या जिविताची वाड जावन उत्मीक वाटेन हांवें वाडूं. उदीक आनी उदीक तुका म्हज्या पेल्याच्या वेव्हारांत हांवें अणभवूं. म्हज्या पेल्याच्या बऱ्या उतरां वरवीं तुका हांवें देखून तांच्या वायट कोडल्यांनी सुद्दां तुजी कितें तरी म्हाका शिक्षा आसा म्हणून समजून घेवन म्हाका तूं शिकय. म्हजें उदीक आनी उदीक दिसा दिसपटे पसोवन तूं जावचें.
God's love, it's so wonderful. Jesus, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. So wonderful for you and for me. God's love, it's so wonderful. Jesus, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. So wonderful for you and for me. Jesus, be my nourishment. मोगाला जेसू मोजें पसंद जाव. आयज हींच उतरां आनी हें ल्हानशें मागणें आख्या संवसारभर कितलीं जाणां करतात काय. जेन्ना हो आख्खो संवसार पेस्त पिडेंत सांपडला, हें कोरोना व्हायरस हे दुयेंसांत सांपडला. वॅक्सिन येतूच सगळें बरें जातलें, सगळें थारायेर पडटलें अशें आमी चिंतलोलें. पूण आयज ह्या दुयेंसाचेर परतून नदर मारली जाल्यार फाटल्या वर्साक जें घडलेलें तेंच घडत वता. कितलीं जाणां आमचीं भावां भयणां लागशिल्लीं हे पिडेक सांपडल्या. आनी मोगाचें तिवूय तुजे थंय मागता, म्हजें पोसण जाव. बी माय नरिशमेंट. जायतीं वखदां केलीं, जायते प्रिकॉशन घेयले. थोड्यांक बरें पडटा, थोड्यांक तें बरें पडना. देर इज नो इम्प्रूवमेंट. पूण जेजू, तूं आमचें सगळ्याचें पोसण जालें जाल्यार तुजे उद्देशी आमी सगळीं बरीं जावंक शकता. पूण आमकां हो इल्लोसो भावाक जाय. But only say a word and my daughter shall be healed. ही उतराचो आमी उगडास करुया. आमचो भावात जेजू फुडें दवरुया आनी जेजू ताई प्रार्थना मागुया. हे पेस्त पिडेक जितले जाण सांपडल्या तांकां सुरक्षीत आनी बेगीनूच बरी कर म्हूण. Dulog mo, Jesu mo garuda, kitlo mo waris tamto. Am
देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे पासत ओपून दिलो. भाग्योन जुआंव शुभ वर्तमान बरोवन आमकां खेरीत भाशेन हो संदेश दिता. ओळखुया ह्या देवाक, पळोवया ह्या देवाक जो आमचो मोग करता, जो आपणूच आमचें खाण जाता, जो आमकां नव्या जिविताक आपयता. सगल्या वेळार तो आमचो मोग करता. आमचो मोग करतल्या देवाक आमची भूक तान समजता. घडये ताका सांगपाक आमकां गरज ना. तरूय आसतना आमकां भूक लागल्या, आमकां तान लागल्या हें सोत मानून घेवया. ह्या वेळार ताचेर आमची नदर दवरून आमच्या ओंठांतल्यान उतरां भायर सरून दी. घडये ल्हुवान घडये व्हडल्यान, जेजू म्हाका भूक लागल्या, जेजू म्हाका तान लागल्या, जेजू हांव शांतीक आशेलां, जेजू हांव बरे भलायकेक आशेलां, जेजू म्हज्या घरच्यांची बरी उतरां आयकपाची म्हाका तान लागल्या, जेजू म्हज्या भुरग्यांचो सांगात म्हाका मेळपाची म्हाका भूक लागल्या. सांग जेजू, ताका सांग, तो आयकता. तुजी तान भूक ताचेर नदर दवर आनी ताका सांग, भियेनाका. डू नॉट बी एंग्शियस. धीर घे. तुज्या तोंडांतल्यान तुजीं उतरां भायर सरून दी. कसली तान, कसली भूक तुका लागल्या, कितें तूं चाकूंक सोदताय, कसलें पसण तूं रावताय. दुलोप तो, मोगाळ तो, काकलुचार तो. ह्या पासत आमची तान भूक ताच्यान निवोंक जाता. जेजू म्हाका तान लागल्या, जेजू म्हाका भूक लागल्या. नोकरी हांव सोदतां. आय एम सर्चिंग फॉर अ जॉब. एप्लिकेशन्स घातली, इंटरव्यूज दिले, कांयच हातीक लागना. हांव थानेलां, हांव भुकेलां. एक ल्हानशी नोकरी मेळूंक. आय एम थर्स्टी एंड हंग्री फॉर अ जॉब.